जेजू क्रिस्त ते भोवमगाच्या भावनो आनी भयणीनो, पयलें वाचप लांब वाचप आयचें खंयच्या ग्रंथांतलें? तोबिताच्या ग्रंथांतलें 6व्या अध्यायांतल्यो थोड्यो वळी, 7व्या अध्यायांतल्यो थोड्यो वळी आनी 8व्या अध्यायांतल्यो थोड्यो वळी काडून आमकां एक पॅकेज करून दिलां. आतां हें वाचप तुमकां कितलें समजलें हांव नेना, पूण आमी सांगता, हांव आनी तुमी सांगता थोडीं लिसांवां ह्या वाचपांतलीं समजूंक प्रयत्न करया. आतां आयच्या वाचपांत आयिल्लीं थोडीं नांवां मनी उडासाक आसात गी. ओके, तोबीत एक नांव, तोबियास तोबिताचो पूत, सारा, रफायल आनी एक नांव रागुएल. ओके, आतां सुलभ जाता आमकां हें वाचप समजूंक. कोणे म्हणी हें सगळें पुस्तक वाचलां गे? पोरण्या तेस्तामेंतांत आसा गे नव्या तेस्तामेंतांत? पोरण्या तेस्तामेंतांत. कितले अध्याय आसा तातूंत? एक पात्रोड्या 10च्या चड, 14. कितले? 14. सो येदोळ कोणें वाचूंक ना, तुमकां एक होमवर्क, तें वाचप तुमी वाचिचें, सगळें पुस्तक वाचिचें. 14 अध्याय आसचे आनी अपुर्बायेचें पुस्तक, तातूंत व्हडली थियोलॉजी, व्हडलें शिकोवण आनी कांय ना. एक काणी वाचून काडलेले बरी, एक कादंबरी वाचून काडलेले बरी. 14 अध्याय मात्र आसचे आनी जायतीं लिसांवां आसात, सादी आमकां हर एकल्याक समजून घेवचें तसलें. वाचया गे, वाचया गे. गूड. आतां हांगासर 2 कुटुंबां आसात. आतां हांव हें एक्सप्लेन केल्ले उपरांत तुमकां खंडीत जावन वाचूंक बारीक सुलभ जातलें. 2 कुटुंबां आसात. एक कुटुंब जावन आसा तोबिताचें, तोबीत, त्या बुकाचें नांवच आसा तोबीत म्हणून. आनी एक कुटुंब साराचें. कोणाचें कुटुंब? एक तोबिताचें आनी एक साराचें कुटुंब. आतां ह्या पुस्तकाच्या सुरवेरच सांगलां, तोबीत एक देव भिरांतीचो मनीस, न्याय नितीन चलचो मनीस, अन्याय करचो न्हय, देव भिरांतीचो, देव भक्तेचो, न्याय नितीन चलचो मनीस. आनी ताका एक अपुर्बायेची संवय आसली. संवय कितें गे म्हळ्यार, इज्रायल पोरजेक निनिवेकारांनी दाड घाल्ली. दाड घालन हांगासर आशिल्ल्या सकट लोकांक तांणी आसिरियाक व्हेल्लो. आतां थंय कितें जाता गे म्हळ्यार, थंयचो लोक ह्या वैरींक, ह्या परकी लोकांक कश्टिता, कश्टिता. आतां असल्या कश्टांच्या संदर्भार जायतो इज्रायल लोक मरता. आतां मेल्ल्या वेळार तांकां कोणी एक बऱ्या रितीन मातयेक पायनातले. आमच्या कुटुंबांत मरण जाल्ल्या वेळार व्हरत्या गौरवान आनी अभिमानान आमी त्या व्यक्तीक मातयेक पावता न्ही गे? वय. पूण थंयसर अशें घडनातलें. त्या देखून हो कितें करता गे म्हळ्यार, कोण अशें मेल्ले आसात ताचेच भाव, भाव म्हळ्यार ताच्याच आवय बापायचे भुरगे न्ही, बगार ताची भावंडा इज्रायल लोक, तांकां मातयेक पावचें तसलें एक बरें अपुर्बायेचें काम करता. आनी इगर्ज मात आमकां शिकयता की मेल्ल्यांक मातयेक पावची एक दायळ्याची करणी. त्या देखून तुमचें तें जायतें कळीत आसा म्हाका. कुटुंबाची न्हय जाल्यार, वळखीची न्हय जाल्यार, इगर्जेन मरणाची घंट वाजली जाल्यार मरणाक वेतात. पळय, ती एक बरी करणी मेल्ल्यांक मातयेक पावची. आनी तसली करणी हो तोबीत करनासलो. आतां एक दीस कितें जालें गे म्हळ्यार, ताका पुरासाण जाली आनी गिमाचे दीस, आतांचे बरीच दगीचे दीस. आनी दगीच्या दिसांनी आमी कितें करता, थोडे पोटी
भायर वचून न्हिदता म्हाका कळीत आसा हांव ल्हान आसतना आमी भायर जालांत न्हिदचें आसलें राती तितली दग आसली आनी अशींच होय तो बी ती भायर न्हिदल्ल्या वेळार कितें जाता की म्हळ्यार वणटीर थोडी सुकणीं बसून आसली आनी राती हाका कळीत नासले प्रमाणे त्या सुकणेचें मेळें हाच्या दोळ्यान पडटा आतां कितें जाता दोळे हाका दिसना जातात डाक्टरा लागीं गेलो पूण कांय बरेंपण जालें ना सुमार 4 वर्सां तो कुर्डो जावन जियेलो हें तोबिताचें कश्ट आनी एक कुटुंब खंयचें म्हळ्यार हांवें साराचें कुटुंब आतां साराच्या कुटुंबांत कितें आसलें म्हळ्यार राघुवेल तिचो बापूय आनी ही एकलीच सुदू तिका 7 जाणां दादल्या लागीं काजर जाल्लें पूण कितें जाता काजराच्या पयल्या राती ती सांगाता येता आसतना दादलो मरता आतां कितें करतात तिच्यो साकरणी तिच्यो केण्ण्यो करतात आनी म्हणटात की तूं प्रेजनाक पडनातली स्त्री तुका 7 जाणां लागीं काजर जालें आनी 7 जाणांक तुवें जिवेशी मारलें तुंय तांचे सांगता एक दीस वचून मोर कोणें म्हणलें साराच्या साकरणींनी तिच्यो केबडायो केल्यो तशींच थंय तोबिताक ताची बायल म्हणटा अन्ना तिचें नांव ती म्हणटा तूं इतलें दान धर्म करताय इतलें बरेंपण करताय इतल्या जाणांक मेल्ल्यांक मातयेक पायताय पूण आतां पळय तुका कसलें इनाम मेळ्ळां तुका दोळे दिसनात तर तुवें इतलें बरेंपण केल्लें खंय गेलें देवाक कित्याक दोळे दिसनात पळया एक कडच्यान कुडीची दूख दोळे दिसनात आनी हांगासर 7 जण दादले मेल्यात एक तरणाटी स्त्री ताचे वयर कितें जाता लोकाच्यो केण्ण्यो गायाक मीठ घाल्लें बरें जाता भोव न्ही भणिनो एक लिसांव आमी हांगासर शिकोवंक आसा कोणी एकलो मनीस कश्टांत आसतना बेजारायेंत आसतना दुखींत आसतना ताका आमी बुजवण दिवची उत्तेजन दिवची उतरां उलयचें सोडून अशें गायाक मीठ वा मिरसांग सारोवचें काम करनाये आतां तोबीत आनी सारा दोगांय कश्टांत आसात आनी कश्ट आमकां हर एकल्याक आसात आनी हाचे तावन आमी शिकचें आनी एक लिसांव कितें म्हळ्यार तूं कितलोय देवबिरांतीचो व्यक्ती जा कितलेय भक्त आसूं दी कितलेय न्यायनीत तूं करताय जाल्यार कश्ट सुखना तोबिताक सुकलें ना साराक सुकलें ना आनी आमकांय सुखना पूण हे कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कशें स्पंदन करता तें गरजेचें सारान आनी तोबितान कशें स्पंदन केलें ते देदस्पोर जाले नात थंय हांगा दावले नात गाळयेटले नात देवाक तांणी शिरापलो ना बगार दोगांयनी मागणें केलें कितें केलें दोगांयनी मागणें केलें पळया कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कशें स्पंदन करीचें म्हणून आनी एक आपुरबायेचें लिसांव तोबिताचो ग्रंथ आमकां शिकयता आतां कितें जाता पवित्र पुस्तक म्हणटा तेच घडये देवाचे महिमे मुखार हांचें दोगांयचें प्रर्थन स्विकार जालें आनी दोगांयकी बरें करूंक राफायलाक धाडलो दोगांनी मागणें केलें एकच कडेन न्ही एकच इगर्जेन न्ही तो ताच्या घरा आसा ती हांगा आसा आनी ह्या वेळार देवान दोगांयचें मागणें आयकलें आनी तांच्या मागण्याक फळ जावन देवान राफायलाक धाडलो संवसारांत कितलोय लोक आसूं दी मोगाळ भोव न्ही भणिनो कितलोय लोक मागणें करनासूं दी पूण म्हज्या आनी तुज्या बोबेक देव केदींच ताचें कान बंद करिना हांवें आनी तुवें मागता आसतना म्हजी आनी तुजी गरज वैयक्तीक जावन देवाक भेटयल्ल्या वेळार देव वैयक्तीक रितीन आमच्या मागण्याक कान दिता तोवळूच तो दिवचो ना बगार खंडीत जावन आमच्या मागण्याक
तो कान बंद करचो ना. देव आमकां हर एकल्याक इंडिविज्युअल जावन वैयक्तीक जावन स्पंदन करता. तें आनी एक बरोवशाचें लिसांव ह्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. रफायल म्हळ्यार अर्थ कितें? रफायल म्हळ्यार तो देवदूतां पैकी एकलो. रफायल म्हळ्यार देवाचें वखद वा गूण करचो म्हूण अर्थ. गूण करचो म्हूण अर्थ. आनी असल्या एका बोडव्याक धाडन देव कितें करता की म्हळ्यार तो बी ताची दिश्ट ताका मेळचे बरी तो पळयता. उपरांत आमी वाचचे प्रमाणे मासलेचें पींत हाडन तो ताच्या दोळ्यांक सारयता आनी ताका दिश्ट पाटी मेळटा. तशेंच तोबियास तो बी ताचो पोतू आनी सारा हांचें लग्न जाता. आनी त्या दिसा तांणी सांगाता येवच्या त्या राती रफायल कितें करता म्हळ्यार ह्या देंवसराक, आस्मोदियूस म्हण ताचें नांव, त्या देंवसराक तो नाश करता. आनी तो देंवसार जावन आसलो साराच्या हर एका 7 दादल्यांक ताणें जिवेशी मारलें. आतां हो रफायल त्या सैतानाक जिवेशी मारता आनी सारा आनी तोबियास सांगाता लग्नाचें जिवीत जियेतात. आनी अशें ही काणी बारीच आपुरबायेन संतोषान समाधानेन आखेर जाता. आतां आनी 1-2 लिसांवां आईच्या वाचपातावन हांव तुमकां दितां. पळया, तोबियास आनी सारा लग्न जालें, तीं सांगात आयलीं आनी त्या दिसा राती तीं कितें करतात की म्हळ्यार एक मागणें करतात. होकोल न्हवरो नवीन काजर जाल्ली तांच्या पयल्या राती सांगाता येताना तीं कितें करतात, पयलें मागणें करतात. आनी त्या मागण्यांत तो म्हणटा पळया, कुडीच्या वंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पतीण करून घेना. कुडीच्या वंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पतीण करून घेना. बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करता. अप्रुबायचे मागणे पळया. आनी ह्या एका वळीच्या ह्या मागण्या मुखांतर तोबियास आपूण कित्या खातीर काजर जाता म्हूण तो सांगता. मात न्ही हर एका क्रिस्ती लग्नाचो शेवट कितें म्हूण तो दाखयता. जर एकलो दादलो वा एकली स्त्री काजर जाता जाल्यार तें कुडीच्या वंदवणेक न्ही, दौलते खातीर न्ही, गरजे खातीर न्ही, मोर्जे खातीर न्ही, आस्ती खातीर न्ही, सामाजीक अंतस्ते खातीर न्ही, बगार प्रामाणीक काळजान काजर जावंक जाय. जर हो शेवट आसा जाल्यार तें काजर शाश्वीत उरता. मुखारून तो म्हणटा पळया, उतर प्रायेपर्यान संतोषान सांगाता जियेशें कर. न्ही थोडो तेंप, न्ही थोडीं वर्सां, न्ही म्हाका बरें लागता तितलो वेळ म्हणसर मात्र बगाड उतर प्राय म्हणसर, मोर्ता म्हणसर आमकां सांगाता जियोंक कुमोक कर. कितलें आपुरबायेचें मागणें पळया मुखार भोवन आनी भयणीनो. काजर जावच्या तरणाट्यांक आनी काजर जाल्ल्यांक एक वर्तें लिसांव हांगासर आसा. खंयच्याय स्वार्था खातीर न्ही, बगाड प्रामाणीक काळजान. जर आमचो शेवट, आमचो उद्देश नितळ आसा, स्पश्ट आसा, तेन्ना तो शेवट जारयेक हाडूंक जाता. तुमकां बेंगलोर वचूंक जाय म्हणून स्पश्ट आसा जाल्यार मात्र तुमी बेंगलोर वचून बस धरतात, फ्लायट धरतात वा ट्रेन धरतात. खंयी वचूंक जाय म्हळ्यार खंयचेय वाट वेता. तशें जायना जिवितांत. जिवितांत स्पश्ट आमी एक निर्धार घेतलो जाल्यार त्या प्रमाणे जिवंक साध्य जाता. दुसरें आनी आख्रेचें लिसांव. आयच्या वांजलांत जेजू म्हणालो, पयलें देवाचो मोग कर आनी उपरांत तुज्या पेल्याचो मोग कर. आतां रागवेल तोबियासाक म्हणटा, आळे म्हज्या धुवेन 7 फावटी काजर जालां आनी 7 फावटी ताचे घोव मेल्यात पयल्या राती. पूण तुका तशें जायना. तो खंयचेंच लिपोवन दवरिना, बगाड तो सत सांगता. आतां सत सांगिल्ल्या वेळार तोबियासाक
नाका म्हूण वशी येत आसलें, तिका सांडयेत आसलें. पूण तोबियास कितें करता गे म्हळ्यार तो एक रिस्क घेता. तो रिस्क घेता कित्याक ताका साराचेर निजाकी मोग आसलो. तो मोग न्हय स्वार्थी, बगार तो मोग निस्वार्थी. त्या देखून ताका आपाय आसा, ताका प्रॉब्लेम आसा, ताका चॅलेंज आसा म्हूण कळीत आसल्यार आपणे मोग केल्ल्या चेडवा लागीं तो काजर जाता आनी ते चॅलेंजीस स्विकार करूंक तो तयार आसा. आनी तो देवाचेर पातयेलो देखून आनी तसो स्पश्ट शेवट तसो स्पश्ट आसलो देखून रफायल ताका कुमोग करता आनी तांच्या पयल्या राती त्या सैतानाक तो जिवेशी मारता. जेजून सांगलें तुज्या पेल्यासो मोग कर. आनी हांगा तोबियास आमकां शिकयता पेल्यासो कसो मोग करचे. न्हय म्हाका फायदो आसतना, न्हय म्हाका बरें लागतना, न्हय म्हाका तो वळखीचो, न्हय ते म्हजे फ्रेंड म्हूण मोग करचो. बगार देवान त्या व्यक्तीचो कसो मोग केला तसो हांवें करूंक हांवें आपोवणें आज आसा. ते म्हाका लुकसाण आसूंक पुरो, ते म्हाका कश्ट भोगूंक पुरो, ते म्हाका बरें लागचें ना जावंक पुरो, पूण आपोवणें आसा पेल्यासो मोग करच्याक. पळय म्हाका भोव न्हय भयणीनो, आनी जायती लिसांवां तुमचे मुखार दवरयेत, पूण इल्लें मीठ पळोवंक दिल्लें बरी थोडी लिसांवां हांवें तुमकां दिल्यान. आतां खंडीत जावन हें बूक उक्त करून तुमी वाचलो जाल्यार, नियाळ केलो जाल्यार आनीक जायती लिसांवां थंयसर तुमकां मेळटलीं. हें आमी खंडीत जावन एक होमवर्क येवच्या ब्रेस्तारा आनी एक पोटी हांगासर येवच्या पयलें करचें आनी ह्या पवित्र पुस्तकांतल्या तोबिताच्या ग्रंथांतली ग्रेस्तकाय जाणवाय लिसांवां आपणावन जिवितांत जिवंक प्रयत्न करचें. ह्या दिशेन प्रयत्न करतना तुज बाळूक जेजू आमकां तुज्या कृपेन बरोवं. आमेन.